नमस्कार. हांव सुचित्रा येशेणे विश्व कोंकणी केंद्र आसुकून आजी आमी तुमकां म्हणो एक विशेष कार्यक्रम मुखार हाडला. हाजी विषय कसो म्हळ्यार शिस्त आनी शिक्षण आमगेले रक्षण म्हणल्यार विषय. ह्या विशेष कार्यक्रमाचे महत्व आमकां कितलें आसा म्हणून कोळका दुखून आमी ह्या कार्यक्रम मुखार हाडलेलो आसा. सर्व जनाले प्रथम पाठशाला म्हळ्यार तांगेलें घर, आवय तांगेली पहिली गुरु या टीचर म्हणून म्हणत आमी. अनुशासन हाजे अगत्य कितलें आसा हें आमी केदना चेडवाल हांतू मनांत बसोवका आनी हाजे अगत्य कितलें आसा म्हणून समजूक आमी हे विचार गोष्टी तुमगेले मुखार हाडलेले आसा. आजी हे विचार गोष्टीन तो आमी त्याग जण संपन्नमूल व्यक्तींक मुखार हाडलेले आसा. आमगेले पहिले मानेस्त वैद्यकीय रंगांतू सुदीर्घ अनुभव आनी शिक्षण दिलेले प्रोफेसर डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांणी. डॉक्टर मामा तुमकां हेचे चर्चेक स्वागत करता. तशीच आमगेले दुसरी मानेस्ता श्रीमती सविता एन कामत हांणी नळंदा शाळेचे मुख्य अध्यापिक जावन आसाची. मॅडम तुमकां आजचे चर्चा कार्यक्रमाक स्वागत करता. तशीच आमगेले तिसरे सोयरी श्रीमती वीणा मल्ल्या हांणी कोडयालांतू एडवोकेट आनी सामाजिक कार्यकर्ते जावन आसाची. वीणाका तुमकां ह्या चर्चा कार्यक्रमाक स्वागत. डॉक्टर माम मुगेले हे पयलो प्रश्न हांव तुमकां निमगुच्या इश्ट पावता कसला म्हळ्यार तुमकां हे शिक्षण रंगांतू मस्त अनुभव आसा आनी तुमी आमगेले मध्येंतू मालगडे तशें तुमकां जिवनांतय मस्त अनुभव आसा. तशें हांव पयलो प्रश्न कसो म्हळ्यार हे शिक्षण आनी हे शिस्त हाका कसा संबंध आनी हाजे अगत्य कितलें आसा. शिस्त नाहीतरी आयच्या लोकांक म्हणटली डिसिप्लिन. शिक्षण म्हळ्यार एज्युकेशन. ही दोन्ही शिस्त आनी शिक्षण एक नाण्याचे दोन तोंड, टू फेसेस ऑफ ए कॉइन म्हणटात. म्हणजे एक नाण्य ते दोनय जावका. ते दोनय आसल्यार मात्र ते ताका मौल्य येता, ताका समाजांत की आर्थिकायेंत मौल्य येता. तशी मनशाक शिक्षण आनी शिस्त ही दोनी आसल्यार तागेले परिपूर्ण तागेले पर्सनालिटी व्यक्तित्व भायर येता. यत भावो तत भवती अशें म्हणलें संस्कृत उक्ती आसा. कशी तुगेलो भाव आसता ही भावना चिंतन हे दोनीन येवचें. तसं न्हू योग्य एक हें पण यत भावो तत भवती. आमी कसं लेखतांची त्याच जगता. आमगेलें भावन कशें आसता, आमगेलें चिंतन कशें आसता तशीच आमगेलें व्यक्तित्व आमगेलें रूप जाता तें भायर येता. आतां त्या खातीर आमी हे शिस्त आनी शिक्षण प्रमुख अशें म्हणून म्हाका दिसता. आतां मॅडम तुमकां हे प्रश्न केन्नाय आमी एक आमगेल्या मनांत एक प्रश्न आसता कसो म्हळ्यार तांते म्हळ्यार एग्ग त्या प्रथम आयले लेगी नाही कोंबी म्हळ्यार कुंकड फर्स्ट आयले लेगी म्हणून. तशीच दादलो सुरवे आयले लेगी बायल मनीस सुरवे आयलेले म्हणून एक प्रश्न आमगेल्या मनांत केन्नाय आसता. तशें आसतना हे शिक्षणांतू आनी शिस्ताचे दर्ज कसो आसा, दर्जा ह्या स्थिती म्हणटा न्हू. शिक्षणांतू डिसिप्लिन सरान म्हणले वरी टू फेसेस ऑफ अ कॉइन. शिक्षण आमी चेडवां शिक्षण दितना डिसिप्लिन शुड गो वॉक हँड इन हँड. ಒಟ್ಟು वचोका तांणी हात दवरून वचोका. एक चेडवाक आमी परिपूर्ण एज्युकेशन दितना डिसिप्लिन तितले इम्पॉर्टंट. सो तांकां लायफांत एक शिक्षण दितना आमी तांणी रेस्पॉन्सिबल जावन तांगेले चॉयसेस करूंक आनी डिसिजन मेकिंग अशें पळोवन ते कशी जेवो आनी सोसायटीन तूं कशी मेळणो चेडवां तांगे फ्रेंड्सां वटू रिलेटिव्स ऑर इन सोसायटी कशी तांणी एक अपब्रिंगींग करता आनी दे नो तांगेल विशय दे वील नो. आमी डिसिप्लिन शिकयल्यार तांचितल्याक तांणी थिंक करचे कॅपॅसिटी तांगेल्यान येता.
what education आमी it's just an information what we give to चोडवा दिवचे आमी त्या information तांगे life तांणी कशी set करता जाल्यार discipline एक मुख्य एक जावन आसूं का अंश ते जावन आसूं का तांणी एक पोझिशनार पावताचे आमी एक डिसिप्लिन तांकां शिकयल्यार कशी करका कसं करका म्हणून तांगेले तांणी खुद्द जावन चॉयसेस करू शिकता तांणी कशी डील करका आणि ते तांगेल गोल कशी खंयची रीत इरवचुका म्हणून एक वेल प्लॅन जावन तांणी करता ते डिसिप्लिन इज अ मस्ट इन स्कूल अते विणाका अते जन्म आसुकोन पहिली 3 वर्ष चेडू घरांतू असता म्हळ्यार भायली ताका प्रपंच मस्त गोत आसना आवज बापून वेल्यार मात ताका कळटा दुसऱ्या चेडूक अनुभवय आसना तशें पयले 3 वर्ष चेडा ल्हानतू एक आमी शिस्त या ताजे अडवडसून घेवच्याक एक लायक एक ते एक वे दी म्हणून तुमकां दिसता की खरे डेफिनेटली कसं म्हणणार रे आम्ही लायक ताची 0 to 3 years चेडू मस्त सान ताका कसा कळटा म्हणणे इट इज द मोस्ट फॉर्मॅटिव्ह इयर्स ऑफ द चाइल्ड द मोस्ट इम्पॉर्टंट त्या चेडू त्या वेळारीचे ताजे ब्रेनांत सायंटिस्ट सांगताचे न्यूरॉन्स मस्त त्या वेळार डेव्हलप जावचे सो त्या अति मुख्य टाइम म्हणून सांगेत समय कसं म्हणणार त्या वेळार तांगेले ऑब्झर्वेशन स्किल्स तांणी पळोवचे कलर्स आनमाक तांणी कशी तांगेल चेहर पळोवन तांणी कोण कसं नाही तांणी कशी आयडेंटिफाय पूरा आयडेंटिफाय करून तांगेल मना भितर एक एकाची डेव्हलप जाता असता सो त्या वेळ मस्त मुख्य आणि त्या वेळार चेडवान पेरेंट्सान की घरां आशिल्ले बापा मा कोण आसा बापा मा जो हानी पुरे चेडाले उलोवचे त्या वेळार खेळचे ताका चंद चंद कलर्स की कसं की बुक्स दाखोवचे कसं कसं नाही त्या खंयचे मात नाही म्हाका कसं दिसता म्हळ्यार इवन हे खावचे जेवचे पुरा आसपडे टाइम टाइमार करचे सकाळ उठायला कुडले ब्रश करका कितले की चेडवांक त्या पुरा शिकोवन दिनाची म्हळ्यार ब्रश करका सकाळी न्हावका शी खावका पाडोच्या नज त्या पुरा मस्त खावची रीती आमी कशी खावेताची त्या वेळार आमी खावचे चढते सो त्या वेळार आमी कितले घंटा खावेताची कितले घंटा न्हिदकार येताचे त्या एक डिसिप्लिन आमी तांगेल्यान हाडू सारखे आसा त्या वेळार तुम्ही मोबाईल दाखोवचे सुर करचे रॉंग थिंग्स स्टार्ट करता हांव लागी बैसून ताका चेडवाक दाखोवचे चित्रण आमगेले अंत भितर आसा पुस्तक दाखयता आसा चेडवाक ते एक अंत भितर दिसता हांव पुस्तक दाखयता आसा हांवसून लागी बैसून आता हे कशें म्हळ्यार शिक्षण पळय हे एक कसा चित्रण दाखयता हांत भितर एक शिस्त दिसता एक क्लासा कशी शिस्त आसा हे एक प्रमुख जावन आनी हे शिक्षणय आसा सो हे आमकां चित्रण कसं दाखयता शिस्त आणि शिक्षण हे कशी ओटय वता आता या वेळी आता कोविड आता अशी हाचे पात्र म्हळ्यार हाचे पात्र कितले समय प्रमुख असता म्हाका मला ते दिसते खंयची प्रायद करून खंयची प्रायद पात्र प्रमुख आसा अर्ली स्टेज प्रेग्नन्सीन तुची ह्या करता अभिमन्यू सत्यभामान केलेले पोटान तुची पुरा शिकोचे चेडवाक ए फॉर एप्पल बी फॉर बॅट शिकोका म्हण अर्थ नाही ताका काणी जावो काणे रूपारी मोरल्स डिसिप्लिन विशयार काणी शिस्ता विशयार काणी त्या काणी परत सांगल्यार ताका खुश जाता ते आयकुया करया म्हण दिसता अर्ली स्टेज कशी जाय तशें आमी मोल्ड कोन घेवया इमॅजिनेशन तांगेल चड आसता आता स्पेशली कोविडा नंतर पळयल्यार चेडू स्वच्छंद जावन घरा भितर भोंवत आशिल्लेची भितर भायर म्हण आशिल्लेची आता शाळे तांकां पुनरारंभ जातरी एक कडेन बसशाक कश्ट जाता आयकूंक कश्ट जाता म्हळ्यार तितले स्वच्छंद जावन आशिल्ले मनस्थिती आशिल्ली चेडवाली म्हण दिसता कशी आता शाळेन तू चेडू तशी करतात की कॉन्सन्ट्रेशन तांगेल चुकता लॅकिंग म्हळ्यार 2 वर्स ते टच गेल्लो मा सो वी फाउंड इट डिफिकल्ट स्टार्टिंग तांणी येताना मस्त कश्ट जाले आतां दे आर बॅक शिक्षण दोन्ही वय मस्त आसा वय आता नेक्स्ट मेकल प्रश्न मॅडम म्हळ्यार आता विणान सांगिल्ले अशीची पहिले 3 वर्ष मस्त आमगेले जिवनांत एक भारी प्रमुख घट्ट जावन आसा म्हणून
आता 3 वर्स नंतर चरडाना स्कूल स्कूल येताना अत कस जात म्हळ्यार स्कूल क्लासांत बसताना म्हणताना मस्त जन चरडू असताची दुसरे घरा सकून असताची प्रति एकल्याला घरकड वातावरण दुसरे असता तांगेले एक मनस्थिती हाऊस बापसून मनस्थिती दुसरी असता तांक वाडोवन हाडलेली रीत दुसरे असता तशें असताना एक क्लासा भितरी कक्षा भितरी दुसरे चरडुवान दुसरे घरा वाडील चरडुवान बसताना तांगेले शिस्तांत बदलप येतगी येता बिकॉज विंगड इंगड पेरेंट आल्या पेरेंटिंग विंगड इंगड असता थॉट विंगड असता तांगेल अपब्रिंगिंग विंगड असता सो क्लासरूमान तू एक वेळा ते डिफरंट एनवायरमेंट तुकून येतना टीचराक स्टार्टिंग टफ जाता बट एज टाइम गोज then adjust jatachi teachers ank adjust jatachi teachers will get adjust to the kids also the same time so school antu kash behave karche all the moral values all the skills school antani shiktachi skill kashi pure active at pure activity based कसं शिकता म्हळ्यार स्कूलांत mingle जावचे first mingle sharing करचे ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ लागता म्हळ्यार ते 2 वर्ष कोविड जावन चोडवान येताना कितलीगी चोडवा केजी स्कूलिंग गोतना स्टार्टिंग अर्ली स्टेज तांक LKG UKG गोतुना सो तांक मस्त कष्ट जाले बट एज द टाइम वेंट ऑन मागीर पुरे एजेस जाता टीचर्स आवटो इवन टीचर्स they have that skill असतांगे लागी so they mold them in that way करतात आणि करतात but tough it is but can be done. मागीर नेक्स्ट डॉक्टर मामा या आता एक फॉर्मल एज्युकेशन म्हणताना या औपचारिक शिक्षण म्हणताना आता मस्त जनाला अभिप्राय कसं म्हळ्यार त्या मस्त कष्ट जाता चेडवांक आणि तांकां ते मस्त त्रास दायक जाता म्हणून तांणी सांगतांची हाजे विशयार आमी पळोवच्या गेल्यार ते मस्त दुभाव आसा जनाल मनांत हे समवे दुभाव असचे खंयचेय एक विद्य प्राप्त करता जाल्यार ताका एक फॉर्मल शिक्षण जावं आता आमी एक चित्रण पळयलें ते गुरुकुलांक बसून तांणी शिकताचे त्या वेळी गुरुकुलां बसून आयची शाळा अशी आसा त्या वेळा त्या शाळा कशी आशिल्ले एक चित्रण आमगेलें आसता एक गुरू बसून चेडवांक ते तो आज एक व्हड एक तागेल्या आश्रमा भायर एक व्हड रुखाचे ते सकल बसून तो ते शिकयता आसा हाजे अर्थ कसो येता की गुरुकुलां जाल्यार तेन्ना आतां हें कसं दाखयता शिस्त दाखयता वय शिस्त म्हळ्यार हें कार्टून शी जावन आसा आर्मी अशें आसता वय आज तांकां आतां ते कसं दिलां आमी पेन दिलां म्हळ्यार बंदूक बदला पेन दिला बंदूक दवरून कशी शिस्त हाण ताणें करताची तशी पेन धरल्यार तितलो शिस्त जावं म्हणून हें दाखयता जाल्यार आतां सांगचें पॉयंट कसो म्हळ्यार हांवें पळय शिक्षण हें आमगे देशाचे इतिहासा प्रमाण 3-4-5 हजार वर्ष वेदा काला देखून शिक्षण अशें आशिल्लें अशें म्हणून आमी म्हणटाचे न्हय तर थंय एक शिस्त आसा पळय थंय एक क्रम आसा पळय क्रमातील शिक्षण खंयचेंय येना ताजे खातीर ते कितलेय म्हणोची लोक म्हणटाची आतांचे फॉर्मल शिक्षणा भितर कांय तांकां मेळना आनी कशी गुरुकुला सिस्टम करून शिक्षण क्रम कोरका म्हणून अशें म्हणटले आसाचे तेय जाल्यार तेंचेच पळय थंय कट्टड ना बेंच ना मेज ना तितले शिवाय क्रम रीती तशी आसा ताजे प्रकार आसता तो गुरू शिकयता ते दिवन ध्यान दिवन ते ध्यान दिवन शिकल्यार मात शिक्षण येता तो क्रमाजीक हे आसा तसो म्हाका दिसता त्याची के उत्प्रेक्ष जावन उलयत लोकांनी क्रम जावू का मागीर आतां गुरुकुल म्हणटाना गुरुकुलांत मस्त नमनेच पुरा शिस्तचे परिपालन आसता आशिल्लें म्हळ्यार सकाळी वगुटा का गोरवाल काम करका उद्दां हाणो भरका अशें पुरा मागीर थंय गुरुपत्नीक रांदपान ते हेल्प करका तशी ते शिस्त म्हळ्यार जीवन क्रमाची म्हणून हांव लेखता सर्वायवल आज आमी त्या नमुन्यान शिक्षण करच्या प्रयत्न केल्यार तांकां चेडवांक खंय पाठोवच्यो खंय राबोवच्यो त्या काळार तो गुरुकुलां भितर ताका लागीं शुल्क घेना आशिल्लो ते तांणी शिष्यान थंय राबून ते काम करून दिवचे तागेले शुल्क थंय घर तागेले चलोवन दिवचे आनी ताण लास्ट येतना ताका एक पांय पडून आमी कसलो तुका गुरुदक्षिण पावोवका एक ना एक काळार हांव पावयता अशें म्हणून सांगचें आज शिक्षण तशें करचें जायना न्हय सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी एडवांस एज्युकेशन खर्च चड आसा तसो न्हू शिस्तू एक ना एक नमुन्यार शाळे भितर जाल्यार दिता आनी आतां कशें जालां म्हळ्यार फुडें जाल्यार सिलेक्टेड जनाक चुना केल्या जना मात्र शिक्षण मेळटा आशिल्लें आतां तशें न्ही आतां सगळ्यांक मास एज्युकेशन
तर संख्या चड जाता वय, कोणाक संख्या चड ना म्हणचे जायना, जायना वय. तशें आसतना तेच क्रमार करूं जायना आत्ताच क्रमान तूं ती फुडली शिस्त हाडका वय, इतलोच वय, जाता वय, धांवका अशें म्हूण म्हाका दिसता मॅडम कसं म्हणते त्या विषयार त्याच्या आतां एज्युकेशन कशें म्हळ्यार चेडवांक एक पॉयंट मात न्हय मस्त नमने एज्युकेशन दिवका इन्फॉर्मेशन दिवका वय, वय. म्हळ्यार आमगेलो आतां ट्रेंड चेंज जाता आसा सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी मस्त आमगे लायफांत येता आसा वय, वय. सो चेडवांक एज्युकेशन इज कसं म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन दिवचें आमी ताजे वटू मॉरल व्हॅल्यूज लायफ स्किल्स सर्वायवलाक वॉट एंड ऑल चेडा जावका पळय वय, वय. डिसिप्लिन इज अ मोस्ट थिंग फर्स्ट थिंग ते पुरे ओवरऑल पॅक आमी स्कुलान तुची वी ट्रेन देम द सेम थिंग पेरंटींग तितले आसूं ते सो डिसिप्लिन आसूं का सो तांकां ते लायफान तूं ते कसं इन्फॉर्मेशन स्कुला तुकून घेतात आनी एज्युकेशन घेताची ते तांणी मुखार वचून तांगेल्या लायफान इम्प्लिमेंट करूंक कसं करूंक एक वे आसूं का वे सो दॅट ते शिकयता डिसिप्लिन दॅट इज हाव एके तांकां कशें करचें कसं करचें चॉयस करचें आनी ते तांणी कितले एक जबाबदारी घेताचे तांगेले डिसिजन तांणी जबाबदारी घेताचे हांव केलें समगी आनी तांगेल वेरी तांकां एक फेथ येवका कॉन्फिडन्स येवका ते पुरे शिस्त शिकयता सो तशीच ते शालांत म्हणल्यार शिक्षण म्हणटना जस्ट एक बरोच आवाज वय. शिकोच मात्र नाही तांक मस्त मन एक रिलॅक्स जेवच्याक नातले तांक एक विसव मेळूक म्हणून मस्त नमनेचे आमी दुसरे नमनेचे पुरा अभ्यास पुरा करताची वय. तांक एक संगीत शिकोवची वय, गी नातल्यार वय. ड्रॉइंग शिकोवची वय, गी वय. नातल्यार एक क्राफ्ट ओवरऑल डेव्हलपमेंट आता एक मनशान होड जतरी एक कामांत तांणी वचतरी तांक एक फ्री टायमांत कसले एक कोरक रिटायर जातर कसले एक कोरक जाल्यार एक मन म्हळ्यार केन्नाय ते एक ऑक्युपाय जावन आसूं का नातल्यार चलन जावन आसूं का म्हणून सांगताची नातल्यार मस्त नमनेचे मानसीक तंदर येता म्हणून सांगून त्या पुरा आमी स्कुलांत सान आसतना शिकयल्यार ते वय कल्टिवेट केल्यार आतांच हॅबिट्स वय, वय. हॉट जाता तांणी तांगेले ते आतां हॉट जातर कसं म्हळ्यार दे वील फोकस टू द गोल वय, वय. जॉब वॉट एवर प्रोफेशन करतना आमगेल ते हॉबी केंगी हिडन जावन आसता वय 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 केंगी मुलांत आसता वय, वय. मागीर ते टॅलंट्स भायर येता वय, वय. सो ते टॅलंट्स जावूक लायफ ते स्कुलींग तुकून आमी दिता वचूका वय. स्कुलांत नॉट ओन्ली एज्युकेशन वाजूचे बरोवचे एग्जाम्स वय, वय. मात्र न्हय वय, वय. ओवरऑल ताजो टू एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज गी कॉम्पिटिशन्स गी डान्स म्युझिक वेरियस क्लासेस योगा आमगेल स्कुलांत वी टीच योगा योगा, हा, हा. इवन भगवत गीता ते पूरे आमगेले ट्रेडिशन ओटूची आमी सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी ओटूची वी आर ट्रेनिंग देम वीणाकाला अभिप्राय कसा हाजे विशयार नाही तांची डिसिप्लिन म्हळ्यार इट इज नॉट ओन्ली एज मम्मान सांगला म्हणके विंगड रीती शिक्षण आसा म्हळ्यार स्कुलांत तुका कसा मेळटा ते फुडें काला गुरुकुलांत केला म्हणके चेडवांक रांदप करूक तूं सांगला आमकां रांदप करूक हें करूक ते पुरे जायना केनकी ते पुरे कोणाल काम घरांत पेरेंट्स काम दे कॅन टीच द ट्रेडिशनल स्किल्स तांकां हेल्प करता जाल्यार आनामा हेल्प करता जाल्यार एक सामान हाड दिवचे पेटोवचे घरांत रांदपांत चेल्ली जावो चेल्ले जावो तांकां सण स्किल्स व्हडले गॅसाले कसं नाही करका म्हणून अर्थ नाही बट हा आनामा कुडवाना जाल्यार कसं कर येता म्हणून ते तांकां गोतच का तांगेल ते तांकां पुरा घरात शिकोवपाक ते तांकां मागीर फ्युचरान तो तांणी एज्युकेशन जावन तांणी इंडिपेंडंट रावताना हे तांकां हेल्प करता दॅट इज हाव अदर स्किल्स कॅन बी डेव्हलप्ड गुरुकुला वरलेले शिक्षण ते तुम्ही स्कुलांत करताचे मॅडमान सांगला म्हणके पुरे असं योगा मेडिटेशन पुरे स्कुलांत मेळटा तुमकां अदर स्किल्स यू कॅन डेव्हलप एट होम ऑल्सो बट त्या चेडवां उठाचे शिकोवचे एक पर्टिक्युलर टायमा उठाचे केलाव अर्ली उठाचे चेडवां अशें परोचे केलाव लेट बसतल चेडवां अशें परोचे सो तांगेल चेडवां कसन कॅपॅसिटी म्हूण फायंड आउट कर न्हू तशें ता एक रेग्युलर टायम टेबल चलोवन व्हरचें त्या पर आनम्माल काम त्या आनम्मा पशी बेस्ट गुरु त्या विशयान तूं कोणें आज शिक्षण एक गांव म्हणलें की आतां एक मंगळूर कोडियाल गांव किंवा लागता तो बेंगळूर म्हण लागता आनी एक गांव ओड जालें त्याच्यान एक व्हड 1000 कडल्यान शाळा आसात एक काळार ती गुरुकुल थोडी अशी थोडे आशिल्ले आतां सकाळीं तांणी स्कुला येवका सांजवेळ परत वचका ते नंतर काम जे थंय गुरुपत्नीला शिक्का आशिल्लें आज अवसुले ते पॉप्युलेशन चडला म्हळ्यार आतां ताजे तांतू भितर एक सामाजीक चित्रण म्हाका दिसची कसन म्हूण म्हळ्यार
आजकाल तरी हाऊस पप्स तरी कामा वता जाल्यार वय हे चेडवांक दिवची कशी दिवची कशी कोण दिवचे ते दिवचे कसन हाऊस पप्सून कसन कोरका पडता म्हणजे ते घरान दिवका म्हणून आमी केलें ना ते आमी दिसता न्हू घरान तूं दिवका शिक्षकांक ते जायना तांकां 8 घंटे शाळे येयले 4 घंटे गेले मागीर ते 8 तास मात जालो उरलेलो एक दिसान तुला इतले तास आसना ते 16 घंटे ते तांणी कशी तांकां दिवचे आता काम वतल्यान कशें दिवचे तूं सामाजीक जावन संसार लोकांक पळयता तांणी कशी दिवची कसं कोरका कामा वताल्यांक 9 o'clock भितरी तांके भार सोरका भार सोरून म्हण सांगून धांवन वचचें आसा म्हण थोडे फुल दिसूचे चडान कसं पुरे रेडी कोन घेवेता Planning. सन तागेल एटलीस्ट वय, तागेल वय, कशी book वय, बागा दावर वय. back. मागीर तो हाऊस पप्सूके पळयता तांणी वय. कशी प्लॅन करता चिल्ड्रन लर्न बाय सीइंग watching वॉचिंग parents. वय. सो त्या पुरे आमी कशी चलताची आमगे लायफांत आमी कशी चलोन व्हरता आसाची त्या पुरो तांणी स्टडी करताची आमी विंगडाले कशी उलयताची आतां चेडवांक म्हण आय एम नॉट स्पीकिंग बॅड अबाउट दम तांगेले विंगड स्किल्स मस्त आसता वय. जाल्यार केलो स्किल्स लायक विंगडाले उल्लोचे उल्लोचे. कोणे गेस्ट आयला Guest आयले treat भायर येवन करचे. उल्लो वय, तावडे वय. संमोहन करचे. वय, वय, आमील वय. करता वेदा तांके आपण तांके एक दोन शब्द उरले तांणी आमी उरलेले तितले तांणी बैसून उरलो का म्हणून तांकां वाजूच्या बरोवचे आसता बट एटलीस्ट तांकां परिचय कोण दिवचे उरले म्हणचे आमगे रिलेटिव्स आमगे कोण कसं नाही तांकां ताजे कळते आसका म्हणचे अभिप्राय म्हगेले तशीची आनी विंगड स्किल्स म्हळ्यार एक टायम समजावन स्कूला पावचे त्यावे एक स्किल दिल्लेले आशिल्ले होमवर्क घरान करचे त्यावे एक स्किलाची पुरे इट इज ऍड्स ऑन लायफांत goes on. बळारी एक डिसिप्लिन आमगेले जीवन सुलभ करू सुलभ करूक सरळ करूक एक मीनिंग दिवचे तांकां मस्त नो डोंट डू दिस वय, डोंट डू no दॅट way. ना ना करचे Freedom दिवपाक. ते समने तांकां अशी केल्यारी चांग जाता म्हण त्या रितीर ते सांगल्यार तांकां ते करका म्हण दिसता चेडवांक डिसिप्लिन कशें हाडोका म्हळ्यार तांकां जावन ते कळका ते चलका करनी जाल्यार ते कसं तांकां तोंदरे जाता एक पाटी तोंदरे जावं कांय जायना आतां तेन्ना एक पाटी कळटा जमा, मना वता. एक पाटी कसं नाही टिचर दाखोवन साव म्हणल्यार आमी अयो आमगेल टिचरीन कशी आमगेल चेडा वय, मॅडमाक वय. तसले आशा पुरा रिस्क म्हळ्यार पेरेंट्सान येवन जोर करचे मिगेल चेडाक तू कशी वय 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 सेन्सिटिव्ह पेरेंट्स वाट ना वय. शिक्को चेडवाले केलो पटी चेडवाल मिस्टेक आशा पुरो केलो पटी टीचर शी माइट बी वय. तिक कसने वय. त्या दिवस तिगेल रॉंगली स्टार्ट जावन स्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अशा वय. सांगू जायना Yeah. लेडीज Yeah. दे हॅव अदर वय, वय, फिजिकल वय. प्रॉब्लेम्स Yeah. आसता सो लेट देम हँडल इट तांक Yeah. सोडाची पुरे के तुमी इंटरफियर जावं काची दॅट इज हाऊ यू कॅन डेव्हलप स्किल्स इन बरे शिस्त आणि शिक्षणा भितर शिक्षकियाने म्हळ्यार शिक्षण दितल्यांनी आणि शिक्षकांनी तांणी चड स्थितप्रज्ञ जावपाक सुका प्रेझेन्स ऑफ माइंड त्या परत सोसून घेवका वय वय ती एक शाळे भितर दिसता कसल म्हणून म्हळ्यार आमी दीस प्रारंभ करतना तांकां एक प्रार्थना म्हणून करता हे प्रार्थनेक आका कसले ताजे व्हॅल्यू कितले एक आमगेलें चित्रण आसा चेडवांनी ते प्रार्थने राबिले एक हे तांगेले खंयचे कार्यावळींत एक हाजेर राबून असेंब्ली भितर राबून असेंब्ली राबून तांणी एक प्रार्थना करता चित्रण आमकां दिसता हे प्रार्थनेक पळय हांगा चेडू राबून प्रार्थना करताचे हाजे इम्पॉर्टन्स हाजे प्रामुख्यता कितले आसा हाजेन कसन साधन जाता केन्नाय स्कूल चलोवन आशिल्ले मॅडम तूं कसन म्हणटा एक एग्जाम्पल याद पिक्चर असेंब्लीचे सो थंय तशीची कशी राबूका एक लाइन को नीट जावन राबचे नीटनेस लाइन मेंटेन करचे ಒಟ್ರಾಸಿ ಗುಂಪ ರಪ್ಚನೆ ಪುರನೆ so maybe this is the best thing where we teach them how to form a line eke te rabbun prayer karchi kashi dhyan magn jaun kashi rapche and to follow the instruction commanding that is also again a discipline otu yonu otu rapche otu gump karche te pure it is not a way the chand design te discipline it shows very neat हे पळय वय सी आता एक आन्सरची ते तांकां कोण शिकयला अशा पुरते पुरे टू गो इन अ लाइन एक्चुअली आमी प्राणींत पळयल्यार तांकां आमगेले पशी चड शिस्त ओटू वच्चे लायनार वच्चे गुंपांत आसतना तांगेले शिस्त आनीक चड आसता सो ह्युमन बिंग्स आमी maybe school is स्वामी विवेकानंद एक सेइंग ताण घालताय बारीक सुंदर जावन the whole point is how to
The whole point Discipline is the mind. discipline the mind. Yes. तस जाल्यार शिस्त म्हळ्यार कोणा येवच्यो व्यक्तीक व्यक्तीक, म्हळ्यार ताका देह हाकी ताका मन मनाक थंय वय मन समजल्यार बॉडी ऑल्सो विल मूव इन दॅट डिरेक्शन तशी वता आता एक मॅडम आमकां हे प्रश्न एक क्लासा भितरी एक कक्षा भितरी चेडवान अशी बैसूका अशीची ऐकूका आनी प्रमाण सांगून एक सकड़ा केसोचे क्रम गोतशिल क्रम आमी सांगनासतना अशी तशी अशी त्या क्रम जाल्यार आमगेले टायमारी ಸ್ವಲ್ಪ सक्ती चड आशिल्ले कठोर थाय चड आशिल्ले टीचर आनी आमकां पेट्ट पडलेले आस आनी एक बॅट धरलेले आस टिचरान जाल्यार आतां तसलो पुरा एक करू जायना तशें आसतना तुमी एक चेडवांक क्लासान तो कशी बस करायताची म्हळ्यार आयकूच अशी कर वय आतां बॅट धरू ना मारू ना ऑल दॅट थिंग जाल्यार ते चेडवांक आतां टीचिंग इज नॉट समथींग डिफरंट आतां चेंज जाला नाव the teacher is not a teacher, she is a facilitator. तीन facility दिवचे चेडवांक आता एक टीचिंग स्टार्ट जाल्यार we have only activity based learning जाला आता तांकां activity दिवन ग्रुप्स करनो तांकां बसून ते चेडवांक विंगड काम करू पुरसत मेळना नॉटीनेस मिसचिफ करू बिकॉज ते ऍक्टिव्हिटी दिवन आसता तांकां एक टार्गेट दिवन आसता टीचर ग्रुप वायज बसून तांकां ऍक्टिव्हिटी दिवन कोण करचे सो तांणी तांतू इन्वॉल्व जाता शिवाय बाकीचे आसताची नॉट ऑल असे पुरे चेडवां एका आसनाचे देर आर डिफरंट माइंड्स तांकां केलो टायम वी फायंड डिफिकल्ट त्या चेडवाक टीचर विल फायंड डिफिकल्ट तांकां कशें बसोवचें करचें बट दीस एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कसं जालां म्हळ्यार ते चेडूं ओवरऑल शिकता चितल्यार तांणी करचें शिकताची सो तांगेल मात ते खंय आसता ते एक्टिविटीन तूं आसता सो बाकीचे कसं जाल्यार तूं वचना टायम मिसचीफ आनी करूंक बट शिकवणे वटू इन्फॉर्मेशन दितना एज्युकेशन दितना प्लेईंग एवरीथिंग ऑल एक्टिविटीज बैसून स्टिक जावन बेंचारी बैसून शिकून कर का म्हणना एक्टिविटी थ्रू करचे करेत ओवरऑल आता डॉक्टर मामा आता वळ तुम्ही गुरुकुला विषयी सांगले आता फुडें एक क्रम कसो आशिल्लो म्हळ्यार मुंज जेतरी एक चड 7 जावं 9 वर्सां भितर मुंज जेत आशिल्ले मुंज जेतर ताका गुरुकुला पेटोवचे हे मुंजेचे महत्व कसं आहे हांतू हाका आमगेलें एक सुंदर चित्रण आसता भितर मुंजेचे एक मूंज केलें तें एक मूंज केलेलें ती हें आतां तें तातूंत भितर प्रमुख विशय तो न्ही तांणी चेडूं पोवन राबोवन आसा एक केला आनी तो सामुहीक जावन हांकां हें उपनयन केलां हें हाजे अर्थ कसो आमगेल्या भारतीय संप्रदाया भितर हें उपनयन एक आनी एक दोळ दिवचो कसं लागता भायचे दोळ आमकां दिसता पुरो जगत पळोवच्याक आंतरीक दोळ पळोवच्याक कळ्ळें आपण कशें आसा सेल्फ एस्टिमेट ताण कोरका सेल्फ ऑडिटींग करचें शिकुका आपल्यान केल्यान समज की ना आपल्यान कशें बदलका म्हणाली हाजे अखेरच्यो हाजे हें कसं आसता म्हण म्हळ्यार गोल म्हणटा पळय कळ्ळें आमी हे ब्रह्मांडा सृष्टीचे एक ज्ञान प्राप्त कोरका जो आमी ब्रह्मज्ञान म्हणटात ते प्राप्त कोरका ते कोरका ताका मस्त मस्त पावल काडका मस्त मुखार वचूं हाजी काम तें आज कसं जालां म्हळ्यार ते एक केवल एक शो मत जातकी अशी तुमकां कशें दिसता हें कशें हाजे स्थान कशें आसा मोर ओरिएंटेड प्रोग्राम ओरिएंटेड जाता म्हळ्यार आमी कसं खाण जेवण ते ग्रँडियर स्टेज कशी सेटिंग करता आसाची मागीर आईल्यांक कसं गिफ्ट्स दिवं येता असल पुरे विशयार चड कॉन्सन्ट्रेशन जाता आसा चेडवाक मुंजी म्हळ्यार ओके केस एक हें करूस ताका एक तमाशे हाजे म्हळ्यार तुका केस काडूस कश्टी घाल एक्टिविटी दिसता सो ताका कशें की अयो म्हाका कशें करपाची कोण ताजे मदेन दुसऱ्यान तमाश करू सो ताजे आनी केलो पटी गायत्री मंत्र कसं शिकयताचे त्या दिवसो बापसून त्या घालून मुस्क घालून ताका दिवत तसले एक व्हडले एक उपदेश ताजे विशय तमाशा आसा म्हळ्यार केलो जन भितर बसून हांव ताका सांगून दिनी हांव म्हाका येना तुका येना म्हण सांगल्या भितर ताजे कसं इम्पॉर्टन्स पेरेंट्सांनी असल प्रकरण ते पळोवन तांकां उपनयन दितना ताजे एक प्रामुख्यता सांगला म्हण की उपनयन म्हण यू गेटिंग एडिशनल आईज सो योर इनसाइट त्या कितले महत्व आसा त्या मंत्राक त्या मंत्र नित्य सांगल्यार ताजी कसं बेनिफिट्स कसं आसा त्या आमी चेडवाक सांगून दिवचे तशें आमगेले भटमाम पाप पुरे बैसून
बसून त्या मंत्राचे पुरे विषय सांगता तिथले स्टुडियस तिथले डिसिप्लिन आमगे आनम मानतोय आसका त्यामुळे मात्र चेडू म्हाका दिसता पुराय धर्मान तूं त्या एक प्रायरी एक कसल की एक क्राइस्त धर्मान कम्युनियन पुराण तूं एक असं इत्याक म्हणल्यार त्या वेळार ताका चेडवाक एक बुद्धी भरता ताका एक शिकोवका म्हणल्यार एक चांग बरेच विचारार हें केलें नासता आतां हांव तूं कसं ग्रहशाळेंत म्हळ्यार रेसिडेन्शियल स्कुलां शिकला कळ्ळें मैसूरांत आशिल्ल्या रामकृष्ण विद्याशाळेंत शिकला आतां ताचें एक प्रयोजन हांव पळयलां आसा कसं म्हणल्यार तें सामुहीक दावन आसता पण आमी हांगा एक सामुहीक दावन चेडवांनी जेवण करचें एक चित्रण आसा एक फोटो आसा चिले चेडूं सलान बसून ओट्टुकून जेवता आसाचे हाका कसले एक प्रामुख्यता आसा म्हण थंय आमकां एक पळय हे शाळे भितर आतां शाळे भितर हे दिता न्हू जेवण हे तांणी जेवता आसाचे हे आमकां कसं हे सोशियल म्हळ्यार सामाजीक दृश्टीन हाजेर कसो लाभ आसा कसो म्हण दिसता तुका ओट्टू बसून जेवचे त्यावेळेस एक सहभोजन शेअरिंग आणि आम्ही कसं करता असं म्हणा घरा असल्यार त्या नाका हे नाका पुरे वय चेड नक नतिले तांणी खाताची म्हणा तांणी जावन घरात काय नाची बट तांकां ते अभ्यास सित्ताचे इम्पॉर्टन्स स्कुलान तू सित्ता इम्पॉर्टन्स सांगताची त्या सीत कसाला चेडवांक त्या क्रिएट करता म्हणजे आणि कोण फर्स्ट फिनिश करता कोण फुल प्लेट एम्प्टी करता नीटनेस कोणाला त्या पुरो सांगता तांकां एक चेडवा ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ करता त्यांना आमगेले आरोग्य उत्तम रीतीन जाता म्हणल्यार पुरो नमनेच खाऊन वता बॅलन्स डायट म्हणत आमी एक ग्रह शिक्षण शाळेंत जे हांव आशिल्ले कडेन ते कडेर ते वाटले आमी धुवन घेवन भायर वताना आमकां एकलो ते स्वामीजी राखता आशिल्लो तो आमी चंद्रकोन धुला केला म्हणून पळयत आशिल्लो नोड मगू ओगू पुन्हा ಅದನ್ನು ತೊಳೆದುಬಾ ಅದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ हे शिस्तू मस्त काळ आज मेरेन आमगेले जिवना भितर म्हाका ताजें मस्त प्रमुख स्थान आसता का म्हणटा पूण पुराय कडेन गृह शिक्षण शाळा करच्या जाता व्हड नगरां भितर आसतना तसो ते आतां ते गुरुकुलम म्हणून आमी तवळ सांगलें पळय ते सादारण तसं नाही जीवन ते थंय आसचें जाल्यार पुराय कडेन करूं जायना आनी आज आर्थीक जावन ते मस्त कश्टाचे विशय आसा आतां तशें म्हणटना आमी शाळेन तू कितले एक सक्ती बरतिल्या रे कितले कठोर जावन असल्या रे घरकड आयल कोळी चरडून ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಗೆಲೇಚಿ सडील कम्फर्ट झोन जाता कसं करता म्हळ्यार स्कूल सुकून आयली कुडले वाहन उडोवचे बॅग अनेक दिकान उडोवचे टिफिन बॉक्स अनेक दिकान उडोवचे हात पाय धुयनाशी समवस्त्र चेंज करनाशी खावच्या जेवच्या बसचे प्रकारताची कितले कितें नावच बाप सुकय संबून दिसता ते म्हळ्यार चेडू सकाळ सुकून सांजे रोज जाला भूक जाला दिसता खावो म्हूण सांगून तशें म्हणून आमी ते तशें करूनच जे म्हळ्यार घरकट दुसरे जना कितें कसो एक सूर करता चंदकोन वच जायना चेडा लागीं सांगता हाजी विशयार ಸ್ವಲ್ಪ चेड उजवाड घालतावे विणाका पळार वय घरान तू पेरेंट्स मात्र आशिल कडेन इंडिविज्युअल आनम मात्र आशिल कडेन एक चेडा बेळसूच रीत विंगड जाता तांची बापा मा आज्जा एक विंगड परे रिलेटिव्स असताना तांकां जॉइंट फॅमिली असताना तांकां वय ते आमी आतां तांच्या सांगले आमी ते करनुका म्हणल्यार चेडाक ते चड कर का म्हण दिसता वय 10 दिवस आमी सांगता आमी 5 वर्स सांगता पडता शूज दवरी अशी बैस आयल कुडले वचून हात पाय धुय आतां कोरोना टायमार तू चेडू आमकां मस्त कळला हात पाय धुवचे इम्पॉर्टन्स कितले म्हण सो आतां चेडून ताय एक फर्स्ट करताले हात पाय धुवचे सो नाही जाल्यार फूड हात पाय धुय म्हण का आशिल्ले सो तांगेले आमगेले नीट कोन कांड दवरचे बुक्स कांड दवरचे आमकां एज पेरेंट्स डिफिकल्ट पूरजन सिट्युएशन त्या डिफिकल्ट जॉब कसा म्हळ्यार सांगता अशें यो आमगेले चड आयकना बट नाही कितली काम सांगचे संगीले धाव पंता सांगला रे कर नाही ते कसं कसं दिस सुकत दिवसा मे बी केलो चेडवांक 5 वर्स अशा पडो केलो 10 अशा पडो केलो 15 अशा पडो बट दॅट डिसिप्लिन आमी त्या कसं डेली प्रोसेस एक ना एक दिवस तांणी खंडित शिकता एक लाईफ स्टोरी काही एक आन त्यांनी ते सांगता आशिल्लो बट तो पूत ते ऐकना ता एक
दिवस तागेला इंडिपेंडेंट जावन ताण राबताना कामार येताना ताका त्या उडगस जाल्यार लायट सोडून वचना वय. फॅन ऑफ करचे. तावळ ताका अन्नान सांगचे शिल्प वय. उडगस. उडगस. याद आयला. याद आयला तो आम्हाला एकलो असणं, मागीर शिकलो. त्या एक रियल स्टोरी Real story. सो त्या एक ना एक दिवस त्या क्लिक जाता. जाता. त्याची आशेन हावसून केन्नाय सांगता वय. अशें खेळचे सामान काण भितर काण, दवरी वय. बुक्क चंद कोरून दवरी कितले की आमकां प्रसान आसतना उठायला कुडले आमगेले पंगूरचे न्ही घडी कोरून आम्ही येवपाचे. आजी के आता त्या विसरणीची पुराण ना. आमगे लहान ग्रँड पेरेंट्स आमकां तशा परो अयो पाप तीन कांड दवरून वय, वय. हावसून करून वय, हावसून करून ऍक्च्युअली तांणी शिस्त दवर नसताचे आमगेल ग्रँड पेरेंट्स कसं म्हणल्यार फुडें कालाचे फुडल्या. तांणी मस्त शिस्तार वय, आशिल्ल्याचे. आता grandparents ಸ್ವಲ್ಪ ease. तांणी न्ही जावन परफेक्ट आसाची वय. त्याला तांगेल मोगू वय, अनेकांक वय, वायट वय. करता वायट म्हणटा करता. म्हणून. ह्या विशयार आमकां डॉक्टर मामान चेड माहिती दिवेत म्हणून हांव लेखता हय ते आमगेले हांत भितर ती तरी बी तरी ओवले म्हण जाल्यार ल्हान आसतनाची आमगेले वाडलो नासता ती आनी आमी आमगेले चेडवान की आमगेले नातराणान की मुखार येतना ती आमी उपयोगा घालता एक उदाहरण सांगता जाल्यार चेडवांनी शाळेक वचूंक पयलींच कळना तांणी एक 2 मिनिट काडचे हांवें प्रार्थनेक देवाला एक प्रार्थना कसं करता आम्ही एक दिव लायताची आणि एक साना कसल केक म्हणटा कसं ना आमकां चांग बुद्धी दी चांग शिक्षण दी चांग चिंतन दी आमगेलो देश होड करी इतले 4 विषय ते करता काय मस्त कष्ट ना कळना ते आमी बैसून केल्यार तांणी करताच एक ती 4 वर्सां म्हणून 4 वर्सां प्राय उपून जाताली हांव येवन ते दिव उजवळाच्या बसतना हांव चेडू आपोवचाना तांणी येताच तो शिस्त तांकां घालेले निमित्त तांणी येताच खंय हांव एक दीस बारसोन सारके पेशंट की कसल केक आसा अर्जंट बारसोन ना बशीत हांव बुट्स घालून बसल्यार आजा तूं दिव उजवळय न्ही उडगस करता करताच म्हणून तांणी तांकां ताजे ध्यास आसता तशीच ही चांग हें आसा पारा एक दीस संगीताक बसता गुरून बिगल पायार बसतात आणि ते हार्मोनियान जाल्यार सोडटा तशी तूं सांगल प्रकरणात मस्त तांकां आमकां हे कसं संस्कार हे रितीरी शिस्त दोनी तांकां हाड दिवच्याक जाता घरा भितर आमी आणि त्याचे तांणी वचून शाळेंत तरी प्रयोग केल्यार बरें जाता आतां चेडवान शाळे येवन पावतर तें कशें उरता त्याची स्कुला येत तरी ते घरा शिकील तांणी कसं आसपड डिसिप्लिना तांणी ते स्कुलांत इम्प्लिमेंट करताचे चेडवां पळयतना कळटा हे घरान तूं लायक शिस्तशिले चेडू हे तांणी एक डील करचे इंटरेक्शन करचे तांगेले फ्रेंड्स आवटू टीचर्स आवटू रेस्पेक्ट दिवन उलोवचे चेडू तांगेले फ्रेंड्स रेस्पेक्ट दिवचे तांकां हेल्प करचे कश्ट कसले आसल्यार काम करची रीती आस पळय त्या डिसिप्लिनाचे एक वे आमी आतां चेडवां घरा कडेन मॅडमान म्हणल्यार बरें शिकयताची सेम थिंग दे इम्प्लिमेंट स्कुलांत ते शी करतात आनी सो आमकां कळटा सो आमी टीचर्सांक लायक ह्या चेड्याक खूश येता ह्या चेडा डिसिप्लीन आसा म्हणून केलो चेडवांक वी हॅव टू चड तांकां टायम दिवका चड इम्पॉर्टन्स तांकां शिकोवका सब चड पडता केलो जण उग्गी घेता ते किशमण केलो जण टायम घेता केलो जण डेली प्रोसेस सांगता डेली सांगता केलो जण एक वेळ सांगले म्हाका मिस का सांगला सो आय डू दॅट आता एक बुक्स कलेक्ट करचे जो तेच्यान कोण दिवचे डिस्ट्रिब्युशन टिचरांनी येवचे भितर we have a meditation आमगेल स्कूल ते टीचर्स आयले एक 2 मिनट वी सिट फॉर मेडिटेशन ते करचे तांकां बसोवचे माइंड करचे ते पुरे चेडवांक शिकून आसताचे तांणी ते फॉलो करताचे माइंड करचे म्हणटना हड्ड चेडवांक सन्न क्लासा माइंड नाही ते केदना एक असले एक मीटिंग आसता तांकां ते एक ओड आमी एक वी आर इन टीचर्स स्थान मेळ्ळा म्हणून तशें करतना चेडवां अनेक चेड रेस्पॉन्सिबल जाता आनी तांकां दिसता हांव सम आसल्यार तांणी सांगलें आनी क्लासान तूं 1-2-3 चेडूं आयकयनाचे व्हेरी मिस्चिवस डिसिप्लीन आमगेल आमी सांगिल तशी करनाचे म्हणल्यार तांकां लिडरशीप दिवचे सो तांणी कसं हांव लिडर आतां दे फील प्राऊड लायक तांणी पळयता देन दे विल चेंज ते सान एजान तूं मोल्ड करक आमी कसं जाल्यार करत ते अर्ली स्टेजान तूं दे लर्न पूर शिकता तांतू त्या टायमार कोण सोडत त्या विशयार मागीर एक हांव पळयली म्हाका दिसता म्हळ्यार मनाचें ऑब्जर्वेशन म्हणटा पळय की चेले चेडवां ते तसं स्थान वेगी घेतात
True, sir. आता तुम्ही ती एक त्याग जण बाई म्हणता असता ती कारण कसं नाही कसं म्हणता तुम्ही कसं म्हणता त्याला चेडून तिथलं करणार ಸ್ವಲ್ಪ late कसं कारण नाही आमगेले विषय आम्ही उलयल्यारी म्हाका कसं दिसतं म्हळ्यार आमगेले टायमार आमगेले अपब्रिंगिंग दुसरे नमने रशिले तेन्ना चल आनी चेल्ल्यान अशी आसूं का चेल्ल्यान अशी आसूं येत म्हणजे तसं एक स्वातंत्र्य आसतशिलें म्हळ्यार वय तू विणाका ಸ್ವಲ್ಪ सांग ताजे विषय नाही त्यांची ಚೆಲ್ಲಿ अशी चल का वय. चल्ल्यान अशी अशी असू का, म्हणता तशी आशिल्लें आता चल्ली कसाला तश चलून चॅलेंजिंग Challenging झालं. सो चल्ल कसाला काम करून करून लावणा जायचं. सांगला वय, म्हणते चल्ल वय. जवळ चल्ली वय. जवळ एक लाख काम शिकायचे वय. आता म्हणाल त्या फाईट नो दॅट इज त्या गुड चेंज कसं नाही तांतू वस्ट कसं नाही ना बट चल्लो जवळ चल्ली जवळ बाउंड्रीज एक पर्टिक्युलर बाउंड्रीज असका चल्ली एकच एक सीमा असू का? सीमा, वय. ಚೆಲ್ಲಲ್ ಶಕ್ತಿ ವಿಂಗಡ ಚೆಲ್ಲಲ್ ಶಕ್ತಿ ವಿಂಗಡ ಸೊ ಮೆಂಟಲಿ ती मोर केपेबल आशा थॉट विंगड रेस्पॉन्सिबल जावन आसता ताचे विंगड तांगेले वे ऑफ अंडरस्टँडिंग त्या विंगड असता तांनी चड इमोशनल असताची तशी त्या विंगड रीत असता सो तांनी कशी आम्ही अर्थ कोण घेऊ का ओके आम्ही चेल्ली आम्ही कसं करूया कसं करू नज त्या तांकां गोतस का अगेन इट इज इन द माइंड शिस्तू म्हणाल माइंड आता शिस्तू विंगड शिक्षण विंगड नाही म्हणून तावे सांगेत शिस्तूची शिक्षण म्हणारी खाली वजूचे बरोचे त्या मात्र इम्पॉर्टन्स नाही शिस्तार आम्ही कसं पुरा करतात त्या पुऱ्या आमगे लाईफाच्या प्रति स्टेजांत मेळचे शिक्षण सो त्या कशे डेव्हलप करता वचेत नाही या तुम सांगताना म्हाका एक विषय कसो उडगासेल म्हळ्यार फुडली कालांत कितली गी जन हडोड व्यापारी आसता आशिल्लेचे तांकां शिक्षण नासतशिले जाल्यार तांणी एक तांगेल शिस्ता निमित्त मस्त वयर आयल्यान जिवनांत आणि मॅडम डॉक्टर माम कसं सांग वय सांगे मॅडमान सांगताना म्हाका फील जाल्ले सायकोलॉजिकल गेम अंत कसा म्हळ्यार चेडूक इम्पॉर्टन्स दिवचे त्या तुम्ही घरांत इम्पॉर्टन्स दिवचे कला हा म्हळ्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवची इम्पॉर्टन्स दिवची म्हळ्यार त्या चेडाक चड केअर घेवचे म्हणून तुने रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके तू हें करू जाता तू कर तुका हें डिसिशन आनी तुगेल ओपिनियन कसा स्कुलान तू एक ताका जस्ट एक रजिस्टर थंय वचून थंय दिवच्या सांगल्यार समीत ही फील दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी मगेल्यान कसं फायंड केला टीचरीन त्या ताका इम्पॉर्टन्स दिल कोडला त्या चेडांत ऑटोमॅटिक चेंजेस जाता सो आनी एक एप्रिसिएशन हा विषय चेडा दिल्यारी मस्त आणि कश म्हळ्यार आता लो एवरेज स्टुडंट्स आसताचे तांणी स्लो लर्नर्स ते तांकां एक ड्युटी दिल्यार तू या चेडा शिकोवका ते एक सम दिल्यार तांकां कितली खुशी म्हळ्यार हा ते करतात आनी करतात दिस इज हाव अति आधुनिक आमगेले पाठ्यपुस्तक कसं असगी त्या पुरा आमगे परंपरागत जावन आसचे तसले व्हॅल्यूज या मौल्य आमकां शिकयना म्हणून मस्त जन नमगून आसाची हाजे विशय काय सांगता मॅडम तू त्याची लायक मे बी त्या ट्रेडिशन आमगे व्हॅल्यूजाक डायरेक्ट लेसन ना आशा पुरो बट एक टीचरान ते एक टॉपिक येताना आम्ही ते टॉपिक मात्र शिकयनातिले ताजे सुತ್ತमुत्त टॉपिक रिलेटेड टॉपिक शिकयताची आता आमगे टेक्स्ट बुक्स लायक व्हॅल्यूज आशिल्ले लेसन्स पुरो आसा सो ते चेडूंक तांगेले पर्सनल लायक घराचे एग्जाम्पल्स स्कुलाचे एग्जाम्पल्स पुरो दिवन ताका रिलेटेड व्हॅल्यूज आनी पुरो दिल्यार तांणी बदलची आनी पेरेंट्स येवन सांगताची तुम्ही सांगला मात्र आयकता मॅडम आम्ही सांगल्यार आयकनाची सो आम्ही माउल्ड कर येतो चेडूंक स्कुलांत सो पाठ करतना येताची ते एक टॉपिक स्टिक जायनातिले रिलेटेड आम्ही तांकां व्हॅल्यू सांगता सो तांणी मस्त ग्रास करून घेताचे त्याच्या टेक्स्ट बुक आता मस्त चेंज जाता आसता ट्रेडिशन उणी जाता आसता त्या अंतू करिकुलम बट स्कूलिंग अंतू टीचर्स ताजे ಒಟ್ಟು बिकॉज आमकां एक मॉरल सायन्स क्लास म्हणून आसता जनरल नॉलेज क्लास म्हणून आसता मॉरल सायन्स क्लास अंतू हे पूर मॉरल व्हॅल्यूज आमगेले एथिक्स लायफ अंतू कसं करका कशें करका ते पूर टीचर्स समने पुरो सांगताची कसं करका कसं कशें सोसायटीन तू कशी आसूं का आमी स्कुला कशी आसूं का घरा कशी आसूं का म्हणून ते पाठा थ्रूची आमी तांकां सांगता वताचे आता आमगेले डॉक्टर मामो या कोंकणी आज शिक्षणांत हांणी मस्त काम केलेलें आसा तशीची कोंकणी आज पठ्यपुस्तक समितीचे अध्यक्ष जावन आसाचे हांगा राज्याचे सो तांकां हाजे विशयारी चड माहिती आसता म्हूण हांव लेखता हे पाठ्यपुस्तकाचे आनी परंपरागत शिक्षणा विशयारी खरें पळयल्यार आमी स्वतंत्र भारतान हे 75 वर्सां आमी अमृत वर्सां पाविल्ले आसाची
आमी खरें पळयल्यार आमगे शिक्षणान आमगे देशांतू एक पिळगेकाची अमृत दिला वय 75 वर्सां भितर 75 इयर्सां भितर हे आमी चिकेची भितर वचून शिक्षणा भितर वचून पळोवका चांग शिक्षण दिवच्यान तूं मस्त कश्ट काळान मस्त बरेच पुस्तकांनी केलेले असता एक 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 पट कसं जाता म्हणून म्हळ्यार कोणाल की एक दिश्टेन तूं कसं की एक पाठ समना कळना हांत भितर हेची चड जालें हांत भितर तेची उण जालें हे मिगेले दिश्टिकोणार कशें आसा म्हळ्यार हे तांत भितर मौल्य उण जावन तांगेले आपादन नाही असता एक वैयक्तिक कसं की एक ताका मना दिसून ताणें सांगिल्लें असता एक स्थानार आशिल्ले वैयक्तीक मनशान तें आपादन केलें कुडलें तें वय म्हूण दिसता लोकांक जाल्यार खरें पळयल्यार तशें कसं काय ना बरेच आमगेले कंटेंट आसा तूं ताबळ एक विशय सांगले कसं म्हळ्यार खूब लोक एक मस्त लोक अंत भितर समाजा भितर चांग शिस्त आसून बरें जालेलें आसा तांकां चांग शिक्षण मेळ्ळें आसच्या पुरो तेंच आमगेलें एक ताका उदाहरण आसता मस्ते ना त्या वेळार शिक्षण ना एका क्लास 2 क्लास 3 क्लास शिकिल्ले आसता नाल्यार तांकां जिवना भितर कितलें शिस्त आशिल्लें म्हळ्यार ताणें व्हड स्थानार वचून पळयलें आशिल्लें तशीच आमी उलटा पळयल्यार तेंच उरपाट पळयल्यार बरें शिक्षण मेळ्ळेलें मनीस पुरो जाल्यार चांग शिस्त आसा म्हण ना कितले कितें जाल्यार की अशिस्त आमकां दिसता आतां आमी ते खबर तावळ सांगली चेडू आनी घरांतू आनी शाळेंतू पुरो तांकां ट्रेनिंग करता जाल्यार आज आमी रस्त्यार येवन पळयल्यार रस्त्यार येवन पळयल्यार कसं दिसता कितलेच बरें शिक्षण आशिल्लें आसता पुरो ते रस्त्यार तेगेले शिस्तू काय आमकां लायक दिसना आनी हे चडशे लोकांक भितर दिसता म्हाका ताका कसलें एक्सप्लेनेशन दिवे तें म्हूण सांगूंक जायना तो ते वाहन घेवन ताणें धांवचें पळयलें दुसरें कोणेय ना आशी रस्त्यार तशीच केअरलेस आमी नित्य कसं द्विचक्र वाहनाचे अपघात जावन मोर्चे पळयल्यार मस्त बेजार दिसता अशें कसं लायक जाता म्हाका दिसता संप्रायाची चड अशी तूं चड आसता ताका कसं सांगचें पूण म्हाका कळना आसवय तसलो शिस्त आसवय तसो शिक्षण मेळ्ळें कुडलें चांग शिस्त येता म्हळ्यार खरें न्हय म्हणून तें दाखयता एक पण हांव जे रस्त्यार पळयतना हांव लेखचें शाळेंत ते आमी रस्त्यान कशें आसूं काय म्हणून शिक्षण सुरवें सांगता म्हणून असं वर्सा आमगेले व्हेकल ड्रायव्ह करतना अंडर एज चेडवांक पुरे लायसन्स मेळचे 18 वर्सां नंतर सो ट्रॅफिक पोलिसांक आपोवन आमी चेडवांक तेवे सांगताची अंडर 18 ड्रायव्ह कोर नोकाची कसं पुरो ताजे कॉन्सिक्वेन्सीस जाता एवरी इयर PTA मिटिंगा वेळार आमी आपयता तांकां ट्रॅफिक सुरक्षा तांकां आपोवन चेडवांक एवरी सेशन मे बी दे शोज व्हिडियोज ताजे पुरे हे दाखयताचे आमकां बट तितली इफेक्ट ना तशी चड इफेक्टिव्ह करूं कसं करूं म्हणून इफेक्टिव्ह मे बी ते ಸ್ವಲ್ಪ पेरेंट आतां येवका ते व्हेकल्स दिवचे पेरेंट्स तांणी ಸ್ವಲ್ಪ ते निर्बंध करका आनी अनेक कसं लेखचें म्हळ्यार हांवें अशी अवयस्क चेडवान हे व्हेकलांनी सोडतना गव्हर्मेंटान सम पनिश करता तांणी शिक्षा दितना हांवच बाबसूंक एक भंय अशी आसता असल केल्यार सम न्हय म्हणून आमी शिस्ता विशय उलयतना दैहिक हाचे विशय एक दोन सांगत्याक विच पावता आमगेले एक 2 चित्रण आसा चंद एक योगा अभ्यास करचे एक चित्रण आसा आनी एक ते मल्लकंब करचे एक चित्रण हे दोन्ही चित्रण आमी तांत भितर घालून आसा पळय हे कसं हे एक सांकेतीक जावन घाला योगा अभ्यास म्हळ्यार आमगेले अंत भितर कसं अष्टांग योग तो खाली एक दैहिक हे मात अंत भितर प्राणायाम आसा हे आसा तें आसा मस्त आसा हाजे निमित्त एक आत्मविश्वास वाडचे आनी शिस्त वाडचे एक बरेची हे आसा म्हूण म्हाका दिसता कसं एक आस्पद आसा तसो आतां शाळेंत पुरा कडेन करता आसाची सामान्य जावन आतां आमगेल्या देशान आंतरराष्ट्रीय योगा दिवस म्हणून केलेले आसा ते शिस्ताक मस्त उपयोग आसा अशें म्हणून म्हाका दिसता आनी एक मल्लकंबाचें एक हें घालेन आसा इतलो मन दैहिक श्रम कशी उपयुक्त जाता म्हूण दिसता की शिक्षक जावन आशिल्ल्यान कशें दिसता ओवरऑल आतां डिपेंड्स ऑन इंट्रस्ट आतां त्या स्कुलांत कोण असल योगाचे इट्स व्हेरी गुड लायक चेडवांक
पण आता बैसून ते इन्स्पायर जाता चेडू आता भायर बिल आम्ही कसले कर का धर का नाही वय पडयतना म्हाका कसं दिसता म्हळ्यार या कोरूक दैहिक क्षमती मात नाही मानसीक मानसीक जावन तांकां कॉन्फिडन्स असला मात आणि focus कितलें फोकस सुका. कितलं सुका वय. कॉन्सन्ट्रेशन कितलं सुका वय, वय. त्या कॉन्सन्ट्रेशन पुरा मेळचे मे बी योगा थ्रूची कॉन्सन्ट्रेशन करू जाता चेडू म्हाका मेडिटेशन योगा पुरे केले भारताचे वय. एकदम आमगेले पुरातन ट्रेडिशन वय कर्नाटकात खूप कडे वय, आसा. वय, दुसरीकडे नाही आसा मल्लखांब म्हणून मल्लखांब. एक, कर्नाटकाचे एक वय, नमुनो राज्य क्रीड अशी राज्य आशिल्ली क्रीड तेन्ना वय. हस्तीन हाजे हांगा इथे विजयनगर साम्राज्य वय, वेळारी वय, वय. मागीर वडोयर आले कालांतनी तशी आनी नेक्स्ट प्रश्न हांव विणाकाक निमगूक हेच पावता कसं म्हळ्यार आतां आमकां सकाळाक एक जो दोन चेडू फुडी जाल्यार फुडली काला जाल्यार घरभर चेडू आसता आशिल्लेची एकल्या पेट पडा 4 जाणांक पेट पडत आशिल्ल्या आतां तशें नाही आनी आवस बापून आतां त्या चेडूक मस्त म्हळ्यार लेक्का पाशी चेड म्हणत केअर घेताची ಸ್ವಲ್ಪ पडू ना पडले कुडले डॉक्टरला धांवन येवचे तसल पुरा मस्त पुरा करताची असल एक चेडू आशिल कडेन एक जो दोन चेडू आशिल कडेन हे शिस्त आमी मुखार हाडूक कष्ट जेता म्हण दिसता की तुमकां म्हाका ते अभद्र मनान तूं एक आना माके त्यांच्या भद्रत असता म्हळ्यार आमी गेल चेडा कसं नाही जाल्लारी चड एक्स्ट्रा केअर चूर एक शिंकलारी डॉक्टराले व्हरून हाडताची रडली कुडले हाऊस बापून अनेक चेडे रडली कुडले ओके पॅम्पर करचे हो त्या रडली कुडले त्या सामान तो कसं हर्ट कॉर्न असता त्या रडली कुडले ताक ताण कसं निमगेला त्या कळता हो अनेक पाटी रडलारी मग त्या सामान येता म्हणून सांगून बट आम्ही त्या रडली कुरे एक चेडू दव दोन चेडू दव इक्वली आम्ही कशी आलोचना आम्ही फर्स्ट मेंटल कॅपॅसिटी आमगेली चड आसका त्या रडली कुडले ताक हांड दिवचे ते समने ताक ते सामान कसलं जाऊ का आणि ते कसं अगत्य ते आम्ही त्या क्रिएट करका आम्ही ते आमगेल हातान तो अशें अगेन मस्त काम आनम्माल हातान तो अशें तो तागेला क्रिएटिविटी म्हळ्यार त्या करचे बदलाक विंगड कसं नाही करेत त्या घेतस्व हे एजांत घेतस्व त्या पर्टिक्युलर एजांत तो त्या जावका जाल्यार त्यान मेळटा आनी एक मॉल त्या सामानाक मॉल कितले त्या आमकां एफोर्डेबल वे त्या आमी चेडाक शिकोवचे जाता जायना म्हणून काय नाही ताका ताका 100 रुपये बाबा म्हळ्यार आमकां ते 100 चड नाही आसता पुरो 100 रुपये बट आमी ताका सांगल्यार ताका ते 100 रुपयाची व्हॅल्यू कितली म्हणून गोता ताका 1 2 मात्र गोता ओके 100 म्हळ्यार कसं की एक व्हडली नंबर सो ते हांव घेवचा ना जे म्हण ताका मना वता साध्य ना म्हण काय ना त्या पुरो घालचे आनंद लागता आसता रीती कशी आणि खंय काय असतं म्हळ्यार घरकड सुकून आम्ही खंय भायर वचतना बासरतना आम्ही पुढे सांगताची नक्क जलपुरा घेवच्या ना म्हणून म्हळ्यार एक सुपर मार्केट पडा फुडलेशी बटाल अंगडी नायक मामाल अंगडी तशी नाही पुरा नमनेची दोळा दिसता आणि बाकी चेडवांना घेतले म्हणताना आमगेल चेडवांक एक आश जेवची सहज तशें आसतना घरकड सुकून बासरतना आमी सांगताची तशी प्रवट अशी घेवच्या ना डिसिप्लिन सुका म्हणून जाल्यार थंय पावतना आवस बापसू काही दिसता घेऊन दिवया म्हणून सो ना आमकां ताजे आमकां गोतस आमगेल चेडाक ते जावका की नाका म्हण तांणी दवरताच कसाल म्हणटा दिखता है वो बिकता है तशेंच आमगेल चेडो दिखता है वो बहकता बी आमकां ताजे इम्पॉर्टन्स आमी फर्स्ट क्रिएट केला रे त्या चेडो हांव पडलेला म्हणके मिगे चेडा हांव वाडलेला म्हणके ताका गोतस ताका नाका जावका म्हण हट करनी म्हणून साध्य ना म्हणून तसा विषय कसा नाही ना आम्ही ताका कशी डेव्हलप करताची आणि अनगत्य आम्ही मॉलाक आपण हरचे अगत्य असवे त्या एक पॉइंट म्हळ्यार मॉल आस आमकां पुरसत आस म्हण आमी चड हरचे न्ही हरचेत असल जागो मस्त परे आमी कसाला आमगेले कल्चरल हेरिटेज दाखोवचे ना जे आमगेले कोणे जगो खंयचे रिलीजन आतां हिंदू रिलीजन म्हणून सांगचे न्ही खंयचे रिलीजन तांगेले रिलीजियस प्लेसेस आसा कसं नाही दाखवत चढवा त्या एक्स्ट्रा टायमान आम्ही एन्व्हायरमेंट दाखवत कशी लागाड काढता असायची ते आता गेलेल कडे तुमका पळोवच्याक मेळटा बाटली प्लास्टिक पेपर सो त्या बाटली आणि मौल्याधारित कहाणी सांगू येता त्या दाखयल्यार तांगेलेल कडेन पळय अशी उड्डोच समवे फर्स्ट ऑफ ऑल त्या पिवच्या ना जे कसा लाग ताजे वयरी त्या उड्डोचे ते आनी कितले हार्मफुल आमगेले सगळे एन्व्हायरमेंटाक हार्मफुल जाता म्हणून आमी त्या सान एजार त्या क्रिएटिविटी त्या एबिलिटी तांगेले मात त्या घाल्लारी आनी नाकना तिल्ले निमगिना मौल्याधारित शिक्षण हाका एक दोन चित्रण आमगेले मुखार आसाची स्कुलाचे चेडवान सालान बैसून तेंगेले आतां तांकां ते मेळ्ळेले
मॉरल व्हॅल्यूज केले मेडल अशें करून दाखयलें दाखोवन, आनी तांचे पुस्तक डिस्ट्रिब्युशन केलें अशी स्कुलाचे दोनूय चित्रणां आमकां एकलो एक मलगड मनशान बसून तांकां एक सन्मान केलें. वय आनी तांकां हें दिलेलें कशें एक बोधन केलेलें दोन चित्रां आमगेलें पळय हें एक तांगेल्या हातां भितर एक व्हॅल्यू एडेड एज्युकेशन म्हणून एक पुस्तक आसता त्या पुस्तकाक तो आमगेलो मिजार सदानंद पै म्हणून एकलो आमगेलो मलगडो ताणें मस्त तेजे बगे काम केलेलें आसा आनी चेडवांनी एक प्राइज घेवन बशिल्लें एक चित्रण आसा एक बायल मनीशी मध्ये बसून बायल मनीस मध्ये बसून आशिल्ली आतां तें डिसिप्लीन पळय हें तें चित्रण आतां हें दोन आसा पळय म्हाक्षी गेलें हें एक आनी म्हाक्षी एक बायल मनशान एक लायनार राबिलें म्हळ्यार हें आमगेलें वा हें कसलें एक चित्रण आतां आसा म्हणून म्हळ्यार जे आमी कार्यावळ पुरो करताची तांतू भितर ते एक धार्मीक कार्यावळ अशें म्हणटा दिसता पुरो तांतू भितर एक शिस्त आसा वो शिस्त असेल तर तांणी पळयल्यार म्हाका दिसता तांकां एक मस्त उपयोग अशें म्हणून दिसता आमकां आतां आमी आतां इतलें पुरो हें केलां न्हू दंड दिवचे विशय मात वय 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 त्या ऍक्च्युली त्या सकडा कशी फर्स्ट सुरवे उलोवपा जाय आमगेले विशय त्या म्हळ्यार आतां स्कुलांत कशी पेट खायना चेडूआ घरकडे तशी चेडू एक्को आसा म्हूण सांगून आवज बापसून मोग मात्र देख पडले पुरो घेवन दिवचे पुरो त्या मात करताची जाल्यार आमी गेले वैयक्तीक अभिप्राय कसो म्हळ्यार पेट्ट चेडा पोडका तेन्ना मात्र ते मात तांतू समजावन व्हरता म्हणून तशी म्हणून मारचे म्हळ्यार कॉर्पोरल पनिशमेंट नाही बेल्ट काण मारचे तसं पुरो एक पडका एक पेट्ट म्हणा भंय असो का म्हणून नित्य शिक्षण दिवचे आनी सगळे शाळ पळोवन घेवचे मॅडम आसा आमी बरे एक दोन चेडू त्या विशय कसा म्हणटा कॉर्पोरल पनिशमेंट आनी ना आतां त्याचे चेडवांक इन डिफरेंट वे पनिशमेंट लायक आतां कसले वर्क करनी सांगील शिकनी युटीन तू लायक स्कोर करनी कसले केल्यार स्कुलान तूच कसले एक क्लीन करचे तू ते कबडाजी क्लीन करका एक ते बेंच क्लासरूम क्लीन करका तसल पुरो पनिशमेंट दे लव टू डू तसल पनिशमेंट दितना तांकां ते क्लेनलीनेस म्हळ्यार पनिशमेंट करताचे एक एकले करताचे आनी मुखार म्हळ्यार ते कसं म्हळ्यार केलो जन चेडू ते विंगड पियर क्लास तांणी टीज करू सुरू करताचे तुका ते शी करता म्हणून सो एक एकले ते मोटिवेट जावन आनी म्हाका एकल्याना जायना ते सगळे क्लासरूम क्लीन करू जायना म्हाका यू नीड हेल्प ना हेल्प जावका ताका ना हांव करता म्हणून एक पेरंटांक आपोवन सांगचे टच दवरचे चेडवांक कशी करका म्हणून केलो पेरेंट्स मस्त अंडरस्टँडिंग आसता तांणी करूचे पुरे करताचे आमकां एक डिफरंट कॅटेगरी तुमकां त्या पेट्ट मारचे अगत्य असं म्हण दिसता की ना पेट्ट मारचे नाका तोंड आतां पेट्ट मारचे ना आतां केलो पेरेंट्स आमकां इन्सिस्ट करताचे मॅडम दोन घाल्याची तुम्ही घाल्या मात तांणी आयकुचे लातों के भूत बातों के भूत लातों से नहीं मानते सो केलो जनक हांगा ते टीचर्स आर नॉट अलाउड टीचर्स आनी म्हणना खंय असल्यार आमगेल्या येताची आमगेल्या येवन सांगता ना पेरेंट्स तुम्ही मारल्या मात्र भित्ता तुम्ही सांगल्या मात सांगता म्हण तसल चेडवांक आमी ಸ್ವಲ್ಪ क्लास आसुकून भायर राबोवचे नेस घेता ना त्या पुरा ना बेंचार राबत प्राचीन भारताचो चिंतक शिक्षक आर्थीक तज्ञ चाणक्य एक उत्तर आमकां हांत भितर दिसता चाणक्य ते कसं सांगता ताजे विशयान तूं स्पष्ट जायन ताणें सांगिल्लें आसा चाणक्य ग्रीन कलर एक पांचवी रंगाचें एक हें आसा आनी ताजे सकयल दोनी चित्रण आसा हाजे कशें दंड पनिशमेंट दिवका की नाका म्हूण ते हांग भितर आसल्यार बारी सुंदर उत्तर ताणें सांगिल्लें आसा चाणक्यान सांगिल्लें ते सेपरेट फोल्डर आणतास मेगे प्रकार पनिशमेंट फोल्डर आणता आतां पण हे चित्रण इतलें जाल्यार दंड दिवका की नाका आमी कशें दिवचे म्हळ्यार आतां गेम्स पिरियड तांगेले फेवरेट त्या सोडूना ते सोडूना होमवर्क एक नोट्स कंप्लीट केला मात्र गेम्स आवचे अंक गेम्स इज फेवरेट नवे वचूका सो कसं करता ते एक तांकां मोटिवेशन गेम्स वचूका जाल्यार आमी वर्क करका तांगेल फेवरेट कसं आसता पळय स्कुलान तो थंयच टार्गेट करका एक करनाच डॉक्टर मामका सांगता अनेक चित्रण आसपा तशीच दंड म्हळ्यार थोडे दिन पण हे एक काल आशिल्लो फुडें वय आमगेल काल
पळय त्या काळार जाल्यार तो बाप्पू सुजाव येता नक्क म्हणटा आनी जाल्यार पडिल्लो आनीक दोन मारी म्हणून म्हणत आशिल्लो. आता प्रश्न कसो जालो म्हळ्यार हे पूर्ण म्हळ्यार दंड म्हळ्यार हे गेल्यार समाजात ते कसं जाता समाजात ते कशें जाता कशें वरता तुका कसो दिसता? नाही दंड मुख्य म्हणून दिसता म्हाका. दंडम दशगुणम आता सगळे एक राज्याक एक जिल्ह्याक एक दंडाधिकारी म्हणून असं न्हय तसं पड आंगास पड दंड का भय न होने से लोग गलत अनुचित कार्य करने लगते हैं. चाणक्यानं कितले काळ पूर्वी सांगितलं. एक दंड म्हळ्यार इट माइट बी इन द रूप में फाइन अशें पुरो एक वॉइस टोन फाइन तुका लागीं दुड्ड आशिल्लें फाइन घे अर्न करतले दंड शिक्षण चेडवाला डिफरंट टाइप्स ऑफ दंडस म्हणजे एक वॉइस मॉड्युलेशन एक मॅडमान सांगला म्हणजे गेम्स आणि एक दोन्ही पेट्टो फिजिकली अब्यूज करून रूल्स तांका त्या कष्ट जाता अगेन पेरेंट्स कॅन हँडल दॅट घरान दोन दिवेत काय जायना सो आमके पडला आमका त्याने उडगास त्या पडला उडगास आशिल्ली मी दंड करचे म्हळ्यार चेडवांक नित्य मारचे त्या वर्सा एक पेट्ट पडल्यार त्या कसाला पडला ते वापस रिपीट करू का नज तसल पर दंड आमी दिवका जाता नाही जाल्यार पाय आमगेल चढून पोलीस स्टेशनान तो वेंगडाला पेट्ट खावची स्थिती येवन पावताले. तो आता आमी पळयताची चेडवांक मस्त एक्सटर्नल सांगला म्हणजे इन्फ्लुएन्सस आसता म्हळ्यार ड्रग्स स्मोकिंग मागीर आल्कोहॉल असल पुरे त्यांनी पाप ह्यान दत्ता आसाची. सो त्या पुरे रपका जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ आमी तांगे लायक स्ट्रिक्टनेस आसकाची हार्डली फ्रेंडली असला पावना. सो दॅट माइट बी इन द डिफरंट मोड्स आसा केलो पाटी पेट. डॉक्टर मामकार सांगता विषय दंड थोडे दिवू का म्हणटा कितले मोठाक आणि शासन कितलं सोडता तुका सरकार कितलं सोडता लॉ कितलं सोडता अशें म्हणाले एक सूक्ष्म विषय बारीक कष्ट जाता तुलनात्मक करून वरच्या जाल्यार खंयचे एक नमुना रितीरी थोडेच मॅडमान सांगला म्हणके चिके मोऊ कोरून थोडे दंड दिले रे ते जीव मान बरी तशी दिसता. चेडवांक आपोवन उरलेल्या रे केलो जन आयकताच अती आमी आतां आमगेले 1 घंटा ऑलमोस्ट जेत्ता आसा तशें एक लास्ट प्रश्न म्हळ्यार अखेरीच प्रश्न कसो म्हळ्यार अते चेडवांक सल्लागार जावन या सलह दितल जन जावन कोणाक आमी कोणाले उतर आयकुका म्हणून एक हाऊस बापसूल आयकुकागी नाही अध्यापकाला आयकुकागी नाही एक वृत्तीक म्हळ्यार प्रोफेशनल जन आसता काउन्सिलर तांगेला आयकुकागी नाही एक धार्मिक मुखंडाला आयकुकागी नाही पॉलिटिकल लीडर म्हणता आम्ही राजकीय लीडर तांगेला आयकुकागी तुम्ही कसं तुमगे प्रकार कसं म्हण दिसता तुमकां हू इज अ बेटर काउन्सिलर फॉर एवरी स्टेज एक पर्सन असो का सान अर्ली स्टेजान तो एक हाऊस वापस स्कूलिंग येताना एक टीचर मागीर तांणी भायर सोसायटी वताना सो एवरीवेर पूर जनाला आयकून तांकां खंयचे जावका बेस्ट ट्रुथ खंयचे वी हॅव टू फिल्टर करका चांग आशिल्ले मात्र विचार करका तांणी चांग मात्र घेवन नाक वायट आशिल्ले सोडका तांणी त्या कॅपॅसिटी तांगेल आसूं ते आनी हे डिसिप्लीन शोज हाऊ टू फिल्टर कशें ते फिल्टर करचे चांग खंयचे वायट खंयचे पूर जनाल उतर आयकुका आमके पोयम आसा 10th स्टँडर्डान तो पोयम द सेम मॉरल व्हॅल्यूज एक बापसून शिकोवचे पूर आयकुका पूर जनाल आयकुका तांतू चांग खंयचे अब्राहम लिंकन तागेले चेरडाल टीचर एक लेटर बरोवचे मिगेल चेरडा तू कसं पुरे शिकोवका म्हणून बारी लायक तांतू कितलो व्हॅल्यूज आस म्हळ्यार पूर जन आयकुका तुका जाय आशिल्ले मात्र तू घेवका चांग आशिल्ले घेवका वायज थिंग्स तुका ते वायट दिल जाता तांची फुडें चेरडाक वायट खंयचे चांग फरक गोता सुका ते आमी तांगेले स्टेजान तो सान दुखून शिकत पेटोका मागीर तांणी ते स्टेज येता तांकां कळटा खंयचे वायट खंयचे चांग विणाक कसं म्हणटा सेम थिंग एज शी सेड तशीची म्हळ्यार त्या स्टेजान तू त्या रितीरी शिक्षण कशें मेळका आतां सान आसतना अनामन शिको काउन्सल करका जाता मागीर टीचर्स मागीर आनामल काम एंड ते असता बट हंग पर्टिक्युलर स्टेजान विंगड जनाल काम तांणी करका जाता
कशीची रिलीजियस आणि पॉलिटिकल लीडर म्हळ्यार आत्ता आमगे रिलीजियस लिडर्स आणि ಸ್ವಲ್ಪ त्या विषयार काम कर का म्हणून दिसत म्हाका इन्स्टेड ऑफ प्रिचिंग रिलीजन तांकां मोरल व्हॅल्यूज चेडू आलांतू कशी घालेत कशी एटलिस्ट एक संडे आमी आमगेल देवस्थानांचो काही जेव्हा बैसून आमी कशी त्या मोरल व्हॅल्यूज चेडू आलन घालेत पर्टिक्युलर कल्चर कशी शिकवयत हें पुरें काम आमगेल रिलीजियस लिडर्सान कर येता म्हणून म्हाका दिसता आनी करू स्टार्ट कर का म्हणून चांग मौल्ययुत विचार तुमगे चेडवान शिकोवपा म्हणून पॉलिटिकल लिडर्स तांकां तांगेले विंगडा काम आसता आनी त्या काम केल्यारी मस्त व्हडले उपकार तशें म्हणून डॉक्टर माम कसं सांगता विषय ज्ञानचक्षु आनी आमचे पुरो संस्कार हे रीती नीती समाज जीवन शिक्षण पुरा कसल करता ती ज्ञानचक्षु उगडायता सोडवायता ताका दिसता ते ज्ञानचक्षुक दिसता खंयचे बरें खंयचे सांगलाय म्हणून कोणाला आयकू कोणाला आयकू पुरा कोण घेवन दोनूय देन दिला देवान कान दोन कानान ते आयकून एक मस्तिका भितर तेजें मंथन करून जो ताजें येवचें तें अमृत आसा ज्ञान अमृत हे आमगेले अमृत महोत्सव म्हळ्यार तांणी ते उपजाका तांणी परफेक्ट मनीस जाता अल्टिमेट ते चर्ड म्हळ्यार कसं घेवका त्या सांगला म्हण कसं घेवका कसं घेवच्या ना डिसिशन कॅपॅसिटी आमी विचार वाडलो का चरडाले तशें हांव आमी आतां आमगेली आयची विचार गोष्टीचे अंतिम भागा येवन पावल्यांची तशी आमगेली आयची विचार गोष्टी शिस्त आनी शिक्षण आमगेलें रक्षण कशें करता म्हूण आमी ताका न्याय दिला म्हूण हांव लेखता ह्या विचार गोष्टींत भाग घेतिले प्रोफेसर डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांकां आमगेली मॅडम श्रीमती सविता एन कामत आनी आमगेली सामाजिक कार्यकर्ते श्रीमती वीणा मल्ल्या तेंक जाणांक हांव धन्यवाद सांगूंक इच्छा पावता आनी सर्वांक देव बरें करूं म्हूण हांव मागता.